8 verse 23 to 26. उपरांत जेजू दोनीर चडलो, ताचे शिसी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकाच सणें एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटलो. तवळ ताचे शिस्त ताचे सरशीन वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोमिया, आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो बोवाळ तुमचो. आनी उठोन आनी वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फर्मायलें आनी सकट शांत जालें. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. तांणी म्हणलें, सोमिया जेजूचेर बोवाळ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय आनी तुजे घराणें बचाव जातलें. Luke chapter 19 verse 9. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. Psalm chapter 107 verse 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. Luke chapter 7 verse 12 and 13. शहराच्या दरवट्या सरशी पावतना एक मल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलो सुपूत, ती एक विधव. शारांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचे काळीज कळवळ्यान भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका. John chapter 10 verse 10. जेजू सांगता, हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वोमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण. गुंडायेत हांव सरस्परा, हांव तुका उलो मारतां. सोम्या, आयक म्हजो ताळो. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. पूण तुजे लागीं आसा बगसाणें. ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सरस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. पांत्या काशेर रावतेल्या पहारेकारा प्रास चड आत्मो म्हजो सरस्परा काशेता. पांत्या काशेर रावतेल्या पहारेकारा प्रास चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सरस्परा कडेन आसा काकुळट, ताचे लागीं आसा तारणाची बर्ती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो.